जो मेरेन आमच्यो 4 मागण्यो मान्य जायनात तो मेरेन आमी मार्केट सोडचे ना। नुस्तेमार आपल्या मागणेचेर ठाम आसात। अशें आसलें तरी वास्कोच्या नुस्तें मार्केटाच्या विशयाचेर तात्पुरतो उपाय काडला। 3 दिसां उपरांत परतून बसका घेवन शासनाचो उपाय काडटले। पूण मुख्य अधिकाऱ्यान लेखी उतर दिल्या उपरांतूच सगळें चित्र स्पश्ट जातलें। विक्रेत्यांच्या प्रतिनिधी ऑलेन्सियो सिमॉयसान सांगलें। नुस्तें मार्केटांतल्या विक्रेत्यांच्या प्रस्नाचेर वास्को पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्या वांगडा शुक्रारा सांजे बसका जाली। सध्याच्या नुस्तें मार्केटाच्या जाग्यार नवे मार्केट बांदपाचे आसात। ते खातीर नुस्तें मार्केट खाली करपाक जाय। विक्रेत्या खातीर दुसरी कडेन शेड बांदल्या, पूण नवे मार्केटांत परतून सुवात मेळटली वा ना हाचेर नुस्तेकारांक दुबाव आसा। नुस्तेकारांची बाजू आयकून घेवपा खातीर शुक्रारा सांजे पालिकेन बसका आपयल्ली। So I mean everything will be documented in next 2-3 days time. Maybe by Tuesday or Wednesday we will document everything. The list one. I mean outside this fish vendors, illegal fish vendors, and closure of all those outlets. We will do. We will document everything. We will issue orders, appropriate orders. That will take care of it. आनी आमी कितें करतले? हेच्या फुडें आनी कितें? What is the issue? Okay, that works on हे लिस्ट कन्फर्म जाले की वी विल गिव यू एश्योरन्स कळ्ळें तुमचे मे बी इंडिविज्युअली की बाबा यू आर अ वेंडर in old market and after completion we will be relocating you, rehabilitating you in the new market. That assurance is individually is जाय तुमकां काय how it is individual जाल्यार individual दिता because one for me it is not a problem एक that 300 लोक आसा पळय I can give individually because I mean the list is confirmed and it is meant for you. आणि कितें उरलां म्हाका सांगपा we can give. कांय जाणां कडल्यान मार्केटा भायर आनी शारी वाठारांनी ठोक मोलांत तशेंच किरकोळ नुस्तें विक्रो चालू आसा तो बंद करचो। मार्केटाची नवी इमारत कितल्या तेंपान पुराय करतले तें सांगचें। मार्केटांतल्यान जांचें स्थलांतर केलां तांकां परतून नव्या मार्केटांत सुवात मेळूंक जाय। दरेकल्याक वळखपत्र दिवचें अश्यो 4 मागण्यो नुस्तेकारांच्या प्रतिनिधींनी दवरल्यात। तांकां पर्सनल लेटर करतलो की तुमकां शिफ्ट करता म्हणून सो लेट्स वेट एंड वॉच ते कितें करता ते तेन्ना तेच्या उपरांत मागीर आमी कितें आहा तें दुसरी जोडवड आमी करतले। कितें क्लियर कट आमी सीओ चेअरपर्सनाक आनी लोकल MLAक सांगता मार्केट आहा तूं बांदता फिशरमॅनाक नाल्यार गांवच्या लोकांक जेन्ना तूं मार्केट आमकां बांदता आमचें कितें आहा तें एम्प्रिहेन्शन तें आमकां दी आमकां आमी मार्केटीचेर एगेन्स्ट ना आमी केन्नाच्यान म्हणटा मार्केट सारकें दी म्हणून पूण तुमीच दिना। So you will come day after tomorrow. परत येतले Okay. लिस्ट घेऊन। द थिंग इज व्हॉट इज द प्लॅन तो प्लॅन तांकां दाखयला प्लॅन फिशींग कम्युनिटी कडेन एक्सप्लेन केला तांकां करूंक ना तांकां समजूंक ना सडनली येतात आनी सांगता तांकां उठा म्हण खंय वेतलीं तीं So what should be done to Resolve. there has to be community leaders and interaction and a meeting between community leaders and the authorities. कारण तांचे भितर तर मिटींग जाली कम्युनिटी जी आमची फिशींग कम्युनिटी आसा आनी ऑथॉरिटीज नॉट द पॉलिटिशियन आयज आसा फाल्यां ना सो तांकां एक्सप्लेन करपाक जाय बाबा कितें प्लॅन आसा एनी रिटर्न डॉक्युमेंट इज देयर तांकां इश्युरन्स आसा फाल्यां तांकां काडटली आनीक कोणाक जागो दितलो खंय वेतली ती कॅप्टन तुका नवीन मार्केट बांदताक पळय ताका तुजो विरोध ना नवीन मार्केटाक विरोध ना पूण ज्या पद्दतीन तांकां शिफ्ट कर ताका आमी विरोध करता की ताणी पयली फिशींग कम्युनिटी पळय आसा जी आपणाची पट चलयता तांकां कितें इश्युरन्स दिला 18 म्हयने म्हणटा जेन्ना बस स्टँडर जायना 10 वर्सां जाल्यार हे 18 म्हयन्यान कशें म्हण बिलीव करतले आमी In this case, fund is been given by the SUDA, and they already have the fund, requisite fund available. SUDA has been involved in many other projects where there is corruption. Simple example, Joggers Park. You see what has happened in Joggers Park. They had told थंयसर London Eye आसतलो, library आसतली, swimming pool आसतलो, खंय आसा? कोणे घाले पयशे? U-turn bridge, Parrikar bridge. This is the costliest in the world. Some 4,40,000 कितें अशें approximate per square meter, which is supposed to be 20,000 per square meter. कोणे घाले पयशे? गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले।